हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक तिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. देव आमच्या खासान आसा, देव आमच्या मनान आसा, देखून तिची उतरां आमच्या ओठाचेर आसा. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक दिन वासुया. ओब्रा सिखांत्रो ओत्रमासे केत्र लांदे लेहेरा बाशिंत्र लांदे. ओ ग्लोरिया महिमा ओब्रा सिंतोलो ओत्रमासे केत्र लांदे. ओ ग्लोरिया ग्लोरिया माशिखात्रो ओत्रमासे केत्र लांदे. Oh, thank you, Holy Spirit, Holy Father. Obrahanto lo otrama seketrelande, librahanto lo otrama sikara barabanto lo otrama seketrelande. Oh, gloria, महिमा, स्तुती, आराधना, जीवित दितल्या देवाक. ओ वाखाणे दिनवास अबुजी फादराक. ओब्रा सिखांत्रो ओत्रमा सेकेत्रलांदे. मगाच्या बाबयनानू देवाक दिनवासूया वेळार ताची स्तुती आनी आराधना करूया. ताणें आमकां परतून एकठांय केलें आनी ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक आनी ताची पवित्र उतरां आमच्या जिवितांत स्विकारूंक. प्रकाशनीचो 14वो अध्याय आनी 7वी ओळ आमकां सांगता. रेव्हलेशन चॅप्टर 14:7. ताणें व्हडल्यान म्हणलें, देवाक भियेयात आनी ताची स्तुती करात, कारण ताचे मनसुबेचो वेळ पावलो. आनी जाणें सर्ग, संवसार, समुद्र आनी उदकाच्यो झरी रचल्यात, ताका नमस्कार करात. प्रकटीकरणांत भाग्येन जो आमकां कितें सांगूंक सोदता, ज्या वेळार ताका दर्शन जालें त्या वेळार मोगाच्या भाव भयणांनी ताणें व्हडल्यान आयकलें की देवाक भियेयात आनी ताची स्तुती करात. मोगाच्या भाव भयणांनो, देवाची भिरांत आमच्या जिवितांत खूब इम्पॉर्टंट आनी गरजेची आसा. ज्या वेळार आमकां देवाची भिरांत आसता तेन्ना आमी खंयच्याच वायट रस्त्यार नासता. कित्याक कोण तरी एक आसा आमकां जो आमकां पळयता. आमी जें कितें करता ताचेर ताची नजर आसा. देखून आमकां पयलीं म्हटल्यार आमकां देवाची भिरांत आसूंक जाय, खंयच्या मनशाची न्हय. मोगाच्या भाव भयणांनो, जाणें सर्ग, संवसार, समुद्र आनी उदकाच्यो झरी रचल्यात, ताकाच नमस्कार करात. ताणेंच सगळें रचलां. मोगाच्या भाव भयणांनो, आज जें कितें ह्या संवसारान आसा, ह्या पृथ्वी वयर आसा, तें सगळें ताणें रचलां. समुद्र, सर्ग, संवसार, उदकाच्यो झरी, पावस पासून ताका लागूनच ह्या संवसारान पडटा. आनी त्या देवाक आमी नमस्कार करूंक जाय. आनी खंयचो देव ना, एकूच जिवो देव आसा आनी तो म्हटल्यार स्वामी जेजू क्रिस्त. आमी ताकाच, ताची स्तुती करूंक जाय, ताची भिरांत आमच्या मनान धरूंक जाय. कित्याक ताची पवित्र उतरां वरवीं आमी जियेता. आयज देवाचें उतर सामर्थ्यशाली आसा. हालेलुया. ते देवाच्या उतराक आमी मान दिवया आनी ताका नमस्कार करुया. कित्याक हे उतरच म्हटल्यार आमचो जिवो देव. भियोया.
प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती. तो आमची तोंडां तेच्या उतरांनी भरता, तो आमची तोंडां तेच्या महिमेन भरता. हर एक दिसा आपले उतार आमच्या तोंडान घालता. आमेन. ते देवाक वाखाणया, ते देवाक दिनवास या. तो योग्य तेचो देव. Alimrahantra bashakan tanama klera mantruseke izentra mahshakan tene klore hitra masuko izera badana klarantruseke izentra mantru shaklantra mantruse. Hallelujah. Thank you Jesus. दिसापासून देवापासून पळय देवाचे उतर पळयात कितें म्हणटा तें. जुवाचे दुसरी चीट chapter 1 verse 9. First John chapter 1 second Johnची पत्र second John chapter 1 verse 9. देवाचे उतर आमकां कितें सांगता तें पळयात. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण क्रिस्ताच्या शिकवणे भितर रावना बगर देंवून पेल्यात वेता तेचे सवे देव ना. जो कोण ताणें शिकयला ते सांबाळता ताचे सोवे बाप आनी पूत आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परतून एक पावट सांगता. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना बगर देंवून पेल्यान वेता ताचे सोवे देव ना. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण ताणें शिकयला ते सांबाळता ताचे सोवे बाप आनी पूत आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळयात आमच्या देवान आमकां एक असो गुरुजी दिला, एक असो मास्टर दिला, एक असो टिचर दिला. तो परफेक्ट टिचर जावन आसा, तो परफेक्ट गुरुजी आसा, तो परफेक्ट टिचर आसा. कित्याक तो परफेक्ट टिचर आसा? कित्याक तो संपूर्णकायेन योग्यतेचो टिचर आसा? कित्याक तर तो संपूर्णकायेन बापान शिकयलेले आज्ञा पाळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात तो एकलोच आसा जो बापा लागीं आसलो आनी तेणी बापाचें जिवीत आपले भितर घेतलें आनी तें जिवीत आयज तुका आनी म्हाका दिता. प्रेज द लॉर्ड. सो खूब म्हत्वाचें आसा तो आमचो टिचर आसणें. प्रेज द लॉर्ड. पळयात टिचर कोण आसता, टिचर कितें करता आनी टिचर कसो. टिचर कोण आसता, टिचर कितें करता आनी टिचर कोण आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात तुमच्या जिवितांत तुमकां एक कोण तरी टिचर आसतलो. टिचर म्हटल्यार कितें? पयलें म्हटल्यार टिचर म्हटल्यार जो तुका शिकयता, जेका तुजे परस गिन्यान आसा, जेका तुजी परस नॉलेज आसा आनी जे कोणी तुजे परस अदीक वेळ आपल्या जिवितांत जारला. प्रेज द लॉर्ड. टिचर जे वेळार आसता तर तुमी पळयात तुमच्या भुरग्यांक ज्या वेळार तुमी स्कुलाक घालतात, स्कुलाक घातल्या उपरांतूय पासून तुमी ट्युशनाक घालतात, एक्स्ट्रा ट्युशनाक घालतात. एक एक्स्ट्रा तुमी ताका एक टिचर नेमतात. कित्याक तर तेंचे जे नॉलेज आसा ते ताका मेळों. प्रेज द लॉर्ड. जायते भुरग्यांक आमी पळयता ज्या वेळार ती ट्युशनाक वयता त्या वेळार ती बरी मार्क्स घेतात. हेचो अर्थ कितें? हेचो अर्थ तेंचे लागीं जी स्टडी आसा, तेंचे लागीं जे गिन्यान आसा तेंच गिन्यान ते तुमच्या भुरग्यांक दितात. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळयात आमची भुरगीं जर टिचरीचें आयकनात आनी आपणाक जाय तशें जिवीत जियेतात, आपणाक जाय तशें चलतात तर ती बऱ्या मार्कान पास जावची नात. पास जावचीच नात. कित्याक पास जावची नात? कित्याक जशें टिचरीन तांकां फरमायलां, जशें टिचरीन ताका शिकयलां तशा भाशेन तें स्टडी करना. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार टिचर हो खूब म्हत्वाचो आहा तुज्या जिवितांत. तुका शिकोवन. प्रेज द लॉर्ड. तुका मार्गदर्शन कर, तुका नॉलेज दी. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें जावन आसा संवसारी शिक्षण.
पूण तशाच भाशेन आसा तें म्हटल्यार स्पिरिच्युअली शिक्षण. प्रेज द लॉर्ड. आयज तुमच्या जिवितांत हें जें शिक्षण आसा तशें स्पिरिच्युअली टिचर तुमचो जावन आसा जेजू क्रिस्त, आत्मीक शिक्षक. आनी ह्यो आत्मीक शिक्षक आपलें जिवीत तुमकां शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हे जिवितान कशें रावंक जाय, हे जिवितान तुवें कशें चलोवंक जाय आनी कशा भाशेन तुवें जिवीत जियेल्या उपरांत तूं कशा भाशेन देवाच्या योग्यतेचो जाताय ह्यो तुमकां तुमचो आत्मीक टिचर शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, तुमी जें शिक्षण घेतात हें शिक्षण वा तुमकां जें नॉलेज आसा ते वरवीं तुमच्या जिवितांत तुमी एक सक्सेसफूल मॅन वा सक्सेसफूल मनीस तुमी जातात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण जर तुमी तेचें शिक्षण घेवंक ना आनी तेच्या प्रमाणे चलोवंक ना तुमच्या जिवितांत तुमी एक सक्सेसफूल जावच्यात ना. त्याच भाशेन जर आमी जेजू क्रिस्ताच्या उतरां भायर चलता तर आमकां सासणीक जिवीत ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी हय जुवांव आमकां तें सजमोन सांगता. दुसरी जुवांवाचें पत्र 1 अवेसो आनी 9वी ओळ. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना, क्रिस्ताचे शिकवणे भितर सांगता म्हटल्यार जो कोण क्रिस्ताची शिकवण आयकता पूण तेच्या प्रमाणे चलना वा तेच्या प्रमाणे रावना, देवाचें उतर कितें म्हणटा, बगर तेवून पेल्यान वेता ताचे सोबें देव ना. पळयात, जो कोण जेजू क्रिस्ताचें जिवीत वा जेजू क्रिस्ताची शिकवण आपले भितर घेता ताचे सोबें देव आसा आनी जो कोण जेजू क्रिस्ताची शिकवण घेयना ताचे सोबें देव ना. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, सजमन घेयात हें खूब म्हत्वाचें आसता. ज्या वेळार तुमी शिक्षण घेता त्या वेळार तुमकां फुडच्या जिविताक एक मार्गदर्शक मेळटा, एक गाईड दितलो मेळटा. देवाचें उतर आयज क्लियर म्हणटा. दुसरें जुवांवाचें पत्र 1 अवेसो आनी 9वी ओळ. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना ताचे सोबें देव ना म्हणटा. ताचे सोबें देव ना म्हटल्यार शिकवण ही फकत वाचूच्या पासत न्हू, शिकवण ही तुमच्या जिवितान घेवच्या पासत आसा. आतां ती शिकवण घेतल्या उपरांत तुमच्या जिवितान देव आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, फुडची लायन कितें म्हणटा, जो कोण ताचे शिकवण शिकयला तें सांबाळता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो कोण ताणें शिकयला तें सांबाळता ताचे सोबें बाप पूत आसतले. आमेन. पळयात, तुमी फकत जर तेजी शिकवण घेतल्या जाल्यार तुमचे सोबें बाप आनी पूत हें बिराड करतात. आमेन. अमेझींग. बाप आनी पूत बिराड करतात. सो एका शिकवणे वरवीं देवाचें राज आमचे भितर आमी बांदता. आमेन. एका देवाच्या उतरा वरवीं आमी राज बांदता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एक जी आयज आमी शिकता देवाच्या नांवान, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान, ती आमी हर एक राज बांदता. प्रेज द लॉर्ड. राज बांदता. हालेलुया. हालेलुया. पळयात, देवाचें उतर कितें म्हणटा, कितें आमकां सजमोन सांगता. दुसरें जुवांवाचें पत्र 1 अवेसो 9वी ओळ. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना बगर तेवून पेल्यान वेता ताचे सोबें देव ना. म्हटल्यार देव कोणा सोबें आसा, देव ताचे सोबें आसा जो क्रिस्ताची शिकवण मानून घेता. आमेन. पळयात, देवाच्या उतरान कितके फायदे आसात, देवाच्या उतरान कितके सामर्थ्य आसा. तुमी आज पवित्र पुस्तक वाचतात आनी ते तुमी मानून घेतात आनी ते तुमी सांबाळतात. 100% देवाचें उतर कितें म्हणटा, 100% देवाची भुरगीं तुमी जावचो अधिकार तेणी दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया.
देवाचें उतर कितें म्हणटा, जो कोण ताचे शिकवणे भितर रावना, शिकवणे भितर म्हटल्यार कितें, ओके, देवाची कमांड्स आसा, देवाची आज्ञा आसा, हे देवाची आज्ञा सोडून आपणाक जाय तशें आमी करता, आपणाक जाय आमी तशें चलता, तेचे भितर देव रावना म्हूण पवित्र पुस्तक क्लियर म्हणटा. आमकां देवाच्या आज्ञेनूच रावंक जाय, आमकां देवाच्या आज्ञेनूच आमी बांदूंक जाय, आमकां आमी देवाच्या आज्ञेनूच बांदून घेवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. कित्याक जो कोण ताणें शिकयला तें सांबाळता, ताचे सवें बाप आनी पूत हे दोगूय जाण येवन रावतात. आमेन. पळय, सगळ्यान व्हडलें तुमचें जें, प्रेज द लॉर्ड, तुमचें जें जिवीत आसा तें तुमी देवाक दितात जाल्यार सगळ्यान व्हडली वस्त आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळय, जस्ट एग्जाम्पल घेयात, तुमची एक लँड आसा, तुमची एक जागो आसा, आनी तो जागो तुमी बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनीक दितात, बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनीक दितात, तर तुमकां बऱ्यांतलें बरें रेंट मेळटा, बऱ्यांतलें बरें प्रॉफीट मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार तुजी जी जागा आसा त्या जागेन ते कंपनी बिराड करता आनी ती आपले जे बिझनेस आसा ते चलयता, आनी ती कंपनी फामाद आसा जाल्यार तुकाय पासून रेंट असो मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हें जालें संवसारांतलें. पूण आत्मीक आमची जी जागा आसा, आमची कुडीची जागा आसा, ती जागा ज्या वेळार जेजू क्रिस्त आनी बाप येवन दोगूय जाण येवन रावतात, ती जागा सगळ्यान रिचेस्ट जागा आसा. आमेन. सगळ्यान गिरेस्त जागा आसा. कित्याक त्या जागेचेर देवान ताबो मेळयला. आमेन. आनी जी जागा देव ताबो मेळयता त्या जागेचेर वायट कांय येवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून देवाचें उतर कितें म्हणटा, देवाचें उतर कितें म्हणटा, जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना, बगर तेहून पेल्यान वेता, ताचे सवें देव ना. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणेन रावना, ताचे सवें देव नाच म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. सो सगळ्यांनी कान लक्ष ठेवन आयकात. जर हांव देवाचे शिकवणेचे भायर वयता, जर हांव देवाच्या स्टडीच्या भायर वयता, जर हांव म्हाका जाय तशें हांव जिवीत जियेता, तर हांव जेजूच्या शिकवणेचे भायर आसा आनी म्हजे लागीं देव ना आसा. प्रेज द लॉर्ड. पूण हांव जी उतरां आज देवा वरवीं हांव वाचता आनी हांव सांबाळटा आनी हांव त्या प्रमाणे चलता जाल्यार म्हजे भितर बाप आनी पूत आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमच्या जिवितांत पवित्र पुस्तक कितलें म्हत्वाचें आसा तें पळयात. ते वरवीं बाप आनी पूत आमचे भितर ठिकाण करतात. प्रेज द लॉर्ड. आयज जायतीं जाणां देवाक सोदीत भोंवतात. ह्या स्वातेचेर वयतात, त्या जागेचेर वयतात, ह्या जागेचेर वयतात, थंय वयतात, 10 दीस सारतात, 9 दीस सारतात. ना, तुमच्या लागीं एक पयसो पासून नसल्यार, एक दुडू पासून नसल्यार तुमकां देवाक तुमच्या काळजान घेवंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. देव खंयच्या जागेर ना आसा, देव खंयच्या स्वातेचेर ना, देव त्या स्वातेचेर ना, देव ह्या स्वातेचेर ना. बायबल क्लियर म्हणटा, 1 कोरिंथीयन चॅप्टर 3:16, तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता. हें तुका खबर ना. आमेन. हें तुका खबर ना. सो पळयात, आमचे लागीं एक अशी वस्त आसा, ती वस्तूक लागून देव आमचे भितर येवन बिराड करता. आनी ती वस्तू जावन आसा वर्ड ऑफ गॉड. ती वस्तू जावन आसा देवाचें उतर. ती वस्तू जावन आसा सामर्थ्यशाली देवाचे शब्द. आमेन. हांव तुमकां कित्याक सांगता, परतून परतून हांव तुमकां उतरावर कित्याक सांगता, कित्याक जर आमचें फावंडेशन घट जालें जाल्यार आमी बऱ्यांतली बरी बिल्डींग बांदतले. प्रेज द लॉर्ड. जर आमचें फावंडेशन घट जालें जाल्यार आमी खंयचेय स्वातेचेर गेले जाल्यार आमकां कसलीच कमीपण जावचें ना. जर आमचें फावंडेशन घट जालें जाल्यार आमी दुसऱ्यांक सांगता आमचे पासत प्रे कर, पूण एक वेळ येतलो आमी दुसऱ्या पासत प्रे करतले आनी तांकां बरेंपण मेळटलें. आमेन. सो पळयात, देवाच्या उतरान बांदात, देवाच्या उतरान तुमी चलात, कित्याक तें उतर सामर्थ्यशाली आसा. ज्या वेळार तें उतर तुमी आयकतात, त्या उतरा प्रमाणे तुमी चलतात, त्या स्वातेचेर बाप
पूत पवित्र आत्मा ती गोंयसान येवन रावता. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून ह्या तुज्या उतरां पासून तुजी उतरां सोबीत नीट कायची आनी आमच्या आत्म्याक संतोश दिणारी. तुज्या उतरां वरवीं हांव संतोश जाता. तुज्या उतरां वरवीं हांव धादोस जाता. कितें तुज्या उतरां वरवीं हांव सर्गी राज्याचो अधिकारी जाता. आमेन. गॉड ब्लेस.